प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय जो आमकां दोन उतरां कशी सांगता तो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस आसलो आनी त्या पासून हेरोद भियेतालो ताका. प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाक लागून आनी देवाचे भिरांतीक लागून जुआंव बावतिस्त आमी म्हणटा बागेवन जुआंव एक प्रमाणीक मनीस जातलो जाल्यार ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा सेल्फ रिलायंट म्हणून. मिनींग खबर आसा सेल्फ रिलायंट म्हणल्यार आपल्याचेरूच आदारून तो जियेतालो. आयज हेंच उतर जायते भाशेन आमकां समजूंक जाता. सेल्फ रिलायन्स आमी आयज आमच्या विचारांत आमी तरी केलें जाल्यार आमी म्हणटलीं आमचेरूच आमी आदारून रावूंक जाय आनी आमकां कितलो खर्च लागता आमच्या जिवितांत तो हाचेशी ताचेशी मागून आमी जियोंक न्हय, पूण आमी अशीं जावंक जाय की आमचेशी जातेलें आमचो तो तोकूस काडूंक. सेल्फ रिलायन्स पयल्या आधुनीक काळार वो जुआंवाच्या काळार तो कितें खातालो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कितें खावून तो आपलो ओरण्यांत पासून आसतना कितें खातालो उगडास आसा कोणाक? हनी एंड लोकस्ट. आतां हांगा कोंकणीन भाशेन तोळ म्हणटा दिसता म्हाका, पूण आमी बारीक मेळटा तसलो न्हय ते व्हडले तोळ, पूण तोळ आनीक मोव खावून तो आपल्या प्रमाणीकपणान देवाक जाय तसलें जिवीत जियेलो. आयज आमचें सेल्फ रिलायन्स मातशें बिगडटा ह्याच कारणाक लागून. कारण आमचें सेल्फ रिलायन्स आमकां जो कोण काम दितलो ताचे आमी आदारान काम करून आमी सेल्फ रिलायंट जावंक सोदता. आनी आयची परब हे दोनूय परबो आमकां एकूच उगडास करता. जितलेय पावटी तूं तुजेंच मरण करचें ना, एक नवो जीव केन्नाच तुज्या जिवितांतल्यान येवचो ना आनी तिका सेल्फ रिलायन्साची एकदम गरज. आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पिल्यांचो लोक कोणसाचें फेस्तूय समोर उपतात आनी हे कोणसाचें फेस्त कित्याक लागून काय तुमकांच तुमी जबाब दियात. कितलीं जाणां आमी आतां शेतांत पांय दवरतात आसतलीं, पूण फेस्त करूंक आमी हांगा आयिल्लीं आसाव. कितलीं जाणां आमी लास्ट टायम केन्ना आमी शेतांत पांय दवरलो आसतलो, केन्ना आमी एक कोणोस आमच्या कोश्टान उगयलां आसतलें, पूण आमी सेल्फ रिलायंट. आमी सगळीं सेल्फ रिलायंट कारण आमी इतलें जोडून दवरलोलें आसा आमचेशी जाता बाजारांत वचून जाय तो तांदूळ घेवन हाडूंक. उगडास दवरात प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी जशी सेल्फ रिलायंट आमच्या ओर्तान जायत रावतात, इल्लोसो वेळ असो येतलो आमचे पयशे वाडटले, जी कोणसां आसात ती उणी जायत रावतलीं. पयशांचो वालोर घोडये देंवत, घोडये आमकां जाय ते तांदूळ मेळचे नात, घोडये आमकां जाय तें खावूंक मेळचें नात सगळें आसूनय, कारण आमी एकेच वाटेन सेल्फ रिलायंट जाल्लीं आसाव, दुसरे वाटेन आमी देंवत आसाव. कितले पावटी प्रितीच्या बाबा भयणीनो असनियाळ करता आसतना हांवूच म्हाका विचारूंक लागलो, घोडये लास्ट टायम म्हजे पांय दोरनीर केन्ना पडलोले. कारण आयज आमची लायफस्टायल आमी पळयली जाल्यार भायर घालचे शूज वो स्लिपर्स दुसरे आसतात, घरांत पावंड्यार भितर सरताच आनीक एक आमकां स्लिपर रावता. हांव म्हणना वायट म्हणून, पूण केन्ना घोडये आमचे पांय दोरनीर लागलेले काय, केन्ना घोडये माती आमच्या आंगार लोळवलेली काय, आमी भितर सरताच नवी दुसरी स्लिपर्स घालून भितर वेतात, जमनीक पांय लागोंक जायना. जेन्ना आमी न्हिदता म्हाका दिसना आमी आतां कोणूच मांद्रेर सकयल मांद्री घालून कोण न्हिदतात म्हणून, भोव थोडी न्हिदतात आसतलीं, पूण आमकां जाय एक मातशें कसलोय बेड जावं कम्फर्टेबल लग्जरियस बेड न्हू, पूण बेड जाय. आमी दोनी करून परतूनय आनीक वयर वेता. केन्ना घोडये हे जमनीक आमी आमचें आंग दिवून एकवट आमचो जोडला काय, केन्ना आमी आमचें ही धरती आमकां कितें सांगूंक सोदता, ही धरती आमकां कितें दिवंक सोदता ताचेर आमी नियाळ केला काय. आयज हो दीस प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हें जेन्ना आमी कोणसाचें फेस्त आमी समोर उपता तें कोणोस म्हणल्यार एका मनशाची आमी समजणी.
देव पवित्र पुस्तकांत जेन्ना इस्रायल पोरचेक ताणें इजिप्तांतल्यान भायर काडली सदांच तांकां मान्ना खावंक दितालो. सकाळचे आनी सांजेर देव तांकां आपलें खावण दितालो. पूण ज्या वेळार एका वर्साक 40 वर्सां उपरांत अरण्यांत तांची 40 वर्सां सोरोन ज्या वर्साक काना गांवांत ताणें आपलीच उपजयल्लें खावंक लागलीं देवान तांकां म्हणलें आयज हांव तुमकां मान्ना दिवची गरज ना, कारण तुमचे गाम वारोवन जें तुमी उपजयलां ताचेर आयजतान तुमी पोट भरतेलीं. आनी हीच आज्ञा देवान आदामाक दिल्ली. जेन्ना पातोक आदारून जेन्ना देवान ताका फॉर्मायलें तुजी गाम वारोवन तूं जमनीचेर वावर करून तुजें पोट भरतलोय. घोडी आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या कोणसाच्या फेस्ताक देव आमकां होच उगडास करता. आमचें तरी प्रमाणीकपण तरी आमी सांबाळटलीं जाल्यार दुसऱ्याचेर आदारून न्हय, कारण जेन्ना आमी दुसऱ्याचेर आदारूनच आमचें जिवीत आख्खें आदारलोलें आसा आमी आनी कोणाच्या नेमाचेर आमी आमचें जिवीत जियेता. आमचें जिवीत तरी आमच्या हिशोबान जियोंक जाय जाल्यार आमी इल्लेंशें सेल्फ रिलायन्स आमच्या जिवितांत हाडूंक जाय. हांव म्हणना सगल्यांनी शेतांक वचूंक जाय म्हणून, हांव म्हणना सगल्यांनी तुमचो वेळ घराच रावात आनी जाता तितलें उपजयात म्हणून ना प्रितीच्या बाबा भयणीनो. पूण इल्लोसो वेळ आमच्या जिवितांतलो आमच्या दिसाचो इल्लोसो वेळ आमी कितेंय तरी आमच्या घरांनी उत्पन्न करूंक शिकलीं जाल्यार ती वस्त आमकां हांगा थंय सोदूंक गरज पडची ना. आनी भोव करून आयच्या दिसाक जेन्ना आमी कोणसाचें फेस्त समारंभ हांव वाचतालो गोंयांत खंय सुमार 51,000 हेक्टर्स वो जमीन जितली आशिल्ली ती आयज पर्यंत फक्त 31,000 हेक्टर्स उरलोली आसा. आनी म्हणजे जितलें पयलें आमी उत्पन्न करतालीं आमचे गरजेक 20,000 सुमार उणें जाल्लें आसा. तितलें तांब उणें जाल्लें आसा, तितली पीक उणें जाल्ली आसा, तितले तांदूळ उणें जाल्ले आसात. उगडास दवरात मनीस उणो जावंक ना, आमी वाडत आसा, आमच्यो गरजो वाडत आसा. पूण जेन्ना खावण तरी उणें जातलें घोडी आमी सगळें आसुनूय बुकी पडूंक शकतात. कितें आमच्यांनी करूंक जाता प्रितीच्या बाबा भयणीनो? कितें आमच्यांनी कसलो सोयेक घेवन आमची शेतां आमची पिकां कशीं वाडोवंक जातात? उगडास आसा सुमार 2015 वर्सान फादर क्वाड्रोस म्हणून सलेशन प्रिस्ट ताणें हो स्टार्टअप हो इनिशिएटीव घेतिल्लो. सावथ गोवांत ताणें एक मत चिंतलें आमची शेतां तरी बरी जावंक जाय जाल्यार एकट्या शेतकारांची जायना, कारण मिशनरी हाडूंक वो लोकांक हाडूंक वो पीक करूंक इल्लोसो देस्पेस चड जाता. आनी आमच्या लोकांची शेतां व्हड व्हड नात. आमच्या शेताचो एक जाल्यार एकूच बांद आसा, वो दोन जाल्यार दोनूच आसा. व्हडले नात की आमी व्हडली मिशनरी हाडून सगळें एकदां करतली म्हणून देस्पेस चड जाता एका एका शेतकाऱ्यान केलें जाल्यार. आनी त्या पासून फादरान कितें चिंतलें जायत्या शेतकामत्याक एकठांय येवन तुमी जो कर जाता तो वांटून घेयात आनी हे भाशेन आमची शेतां जीं आसात ती आमी रोवया. 2015 आयज पासून शेतकारांक एकठांय करून जायते जमिनीचेर जी शेतां आदल्या दिसांनी रोय नासलीं ती पासून शेतां आयज रोवंक लागल्यात. आनी पीक फाटल्या वर्सा काय पयल्या वर्सा काय फाटल्या वर्सा इल्लेशें चड जाल्लें गोंयांत. एक प्रयत्न प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचेशी शेतां आसूं वो ना आसूं, आमच्यांनी तरी जाता जाल्यार कोणाचें शेत आसा कसो आमी त्या शेतांत उत्पन्न करूंक जाता, कसो आमचो आदार दिवन आमची शेतांची अशींच आसात, कारण तांची नदर फक्त आमची गोडे पयस वसत आनी कोणाची नदर आमच्या शेताचेर पडत थंय गोडे तुमकां नाका जाल्यार पासून एक बिल्डींग गोडे येवन आनी कोण येवन रावत. आनी अशेंच गोंयांत जायत आसा. करून आयच्या दिसाक ह्या कोणसाच्या फेस्ताक आमी तरी कोणसाचो वालो तरी आमकां खबर आसा जाल्यार एक नवें उपसून एक नवें फळ जें देवाक आमी भेटयता ताचो मान आमी दिता जाल्यार
जें उत्पन्न जाता जमनींतल्यान ताचोय मान आमी दिवंक जाय. भोव करून ज्या दिसाक आमी बागेवून सुवांवाची परब समोरुमताव आपलें रोगोत ताणें देवाच्या भावार्थ वाडोवंक जाय म्हणून तो भावार्थ उत्पन्न जावंक म्हणून आपलें प्रमाणीकपण ताणें सांबाळलें. हेरोदाचो कसलोच उपकार ताणें मानून घेवंक ना. आपल्याचेर उपकार करून दियात केन्नाच मानून घेवंक ना. आपल्याच कोश्टांनी आनी आपल्या हातांनी काम करून तो जियेलो आनी देवाच्या वावराक सदांच आपलें जिवीत भेटोवन दिलें. आयज भोव करून ह्या फेस्ताच्या दिसाक कसो आमचो गाम, कशें आमचें रोगोत जेन्ना आमचो जीव वेचो वेळ येतलो कितें आमी फाटल्यान सोडून वेतेलीं. मागीर जुवांव भावार्थान आमकां हीच एक उर्बा हाडून दिता. आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार जावं आमचें जिवीत एक कुर्बा कशी एक देवाक देणें कशें भावार्थ वाडोवंक आनी भोव करून आयच्या दिसाक ह्या फेस्ताक आमकां जावं एक उगडास आमच्या जिवितांतल्यान कितें उत्पन्न करूंक ही जमनीचें आनी आमचें मोदें देवान दिलोलो संबंद आमी सदांच सांबाळूंक.